जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पाटील तो एक वेल एक्सपिरियन्स कॉन्ट्रॅक्टर डेमोलिशन हातून आसा आनी खुबश्यो बिल्डिंगो ताणें मॅन्युअली केल्या आनी व्हडल्यो बिल्डिंगो थ्रू पोकलेन नाल्यार बाकीच्या हातूनय केल्या सो ताका खूब एक्सपिरियन्स आसा ताणें आतां सेफ्टी खातीर नेट मारून सगळें स्कॅफोल्डिंग बी करून स्लो बाय स्लो म्हणजे ताका खबर आसा कशें करपाचें तें आमी टॅक्निकली स्कील न्ही पूण म्हाका दिसता आमी ताकाय देव बरें करून म्हणपाक जाय आज ही बिल्डींग ताणें आमकां 4 लाखांक म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केलो ताका कित्याक म्युन्सिपालिटी कडेन तशें बजेट नाशिल्लें आनी त्या बजेटान ताकाय बस नाशिल्लें कित्याक ताका चड प्रायस जाता पूण ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा एक वॉलंटरी सर्वीस एक वास्कोकारा खातीर ताणें आपूण पलो इतल्या बेसीक कॉस्टान आपूण करून तुमकां दिता कित्याक तें डेंजरस सो हांव ताजेंय खूब मनातून देव बरें करूं कितें करतलें ही जाग्याचें मागीर कितें करतले ते कॉन्सिल डिसायड करतले ती कॉन्सिलाची प्रॉपर्टी सो ते कॉन्सिल सगळे कॉन्सिलर मेळून डिसायड करतले पूण म्हाका दिसता 20 ते 25 दिसां भितर कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आपूण तें काम कंप्लीट करून दिवपाक आमकां खंयच्याय परिस्थितींत पावस येवच्या पयलीं हांगा ती बिल्डींग सकयल हाडपाक जाय कित्याक आनी रिस्क घेवपाक मेळना जाच्यो असल्यो आनी खूब बिल्डिंगे आसा प्रायवेट आनी इवन म्युन्सिपालिटीच्यो ज्यो रिस्की आसा तेंचें कितें न्ही आमी खुबश्या जाणां कडेन एप्रोचूय जाला जांचे कडेन प्रायवेट हातून अजून लोक रावतात तांकां सांगलां की तुमच्या ओनरा कडेन बसून कितें तरी एक सेटलमेंट करा कित्याक फाल्यां सपोज कॉलेप्स जायत जाल्यार तुमचेय जीव वतलो आनी प्लस बाकीची हानी जातली पूण ते तांचे भितर आसता प्रायवेट आतां ज्यो पब्लीक आसात हांवें आतां चेअरपर्सना कडेन उलयतालो हाजेय पयलीं हांवें लेटर घाला की पुलीस स्टेशना कडेन जी बिल्डींग आसा तांच्या ओनर्सांक आयडेंटिफाय करून एक तर ती सिलींग करप नाजाल्यार कितें तरी एक प्रोसेस करून आमी डेमोलिशन करया आनी तो खर्च म्युन्सिपालिटीन ती सील करून आपल्या कडेन दवरपाची प्रॉपर्टी आनी जेन्ना तो ओनर येतलो सपोज तो ओनर आयकना जाल्यार ताणें ओनरान सपोज सांगलें आपुणूच डेमोलिशन करता जाल्यार ताणेंच डेमोलिशन करता ती करना जाल्यार आमी सील करून कितें तरी कित्याक लोकांचो जीव पुलीस स्टेशना कडेन कितलेशेच हजारांनी लोक थंय डेली थंय वतात आनी ती तुमी बिल्डींग पळयलें जाल्यार इतली डेंजरस आसा की केन्नाय कॉलेज जावपाक शकता ही आमची म्युन्सिपालिटीची ओल्डस्ट बिल्डींग जायते लोकांनी कंप्लेनी दिल्ली आमकां आनी आमचे MLA राजेश सरकार वास्को जेन्ना तो इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना म्हणजे फाटल्यान दाखयत आसलेलो की बिल्डिंगे कितली ही अनसेफ बिल्डींग आहा लोकांची कंप्लेन येता लोक येता वयता गाडीचे खोपचे पडटा तेन्ना हांवें म्हळें बरें मागीर आनी कॉन्ट्रॅक्टर आमी मिटींग घेयली रेजोल्युशन घेयलें मिटींग रेजोल्युशन सगळ्यांनी सांगलें की ती डेमोलिशन करची अनसेफ आहा ती मागीर आमी कॉन्ट्रॅक्टर चयलो पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर पाटील बाजीराव पाटील ताका मेळ्ळें तेणें तिका आमची C बिल्डींग डेमोलिशन केला बायणां तेगे हांवें काम चयलां मागीर तें जाल्यार आपूण करता ताका हाडलो आनी आमी ताका दोनूय ती बिल्डींग डिफिकल्ट आहा दोगांय मोद्या 2 बिल्डिंगे मोद्या मागीर आमी ते इंजिनियराक मेळ्ळे बाजीराव कामत आहा ताका मेळ्ळे ताका थोडी आमी हें घेयले थोडे ते कडेन विचार घेयले आनी ताका मांडले मागीर आमी ते भाशेन ती आतां बिल्डींग स्टेप बाय स्टेप हे जातली तेजो कॉस्ट आमी तेणें आमकां म्युन्सिपालिटी ताका पे करपाक पडटा सुमार 4 लाख 3 लाख कोट केल्ले हांवें कोट हें जालें ऑप्शन जालें 3.5 लाखान तेणी घेयलें आनी ती तो म्हणटा आपूण स्टेप बाय स्टेप करतलो